सायक्लोन कोविड आणि कर्फ्यू हाची सालसेताची आयची अपडेट अशी आसा। फातोड्डा आणि मडगांव सुमार 3000 केसीस आसात, पूण अजूनही आनीक कोविड आयसोलेशन सेंटर मडगांव जावं फातोड्डा ओपन जायना। जायते फॅमिलीक जेन्ना फॅमिलीचो एक मेंबर कोविडाक सांपडटा तेन्ना होम आयसोलेशन करूंक तांचे लागीं फॅसिलिटी आसना, तेन्ना एक कोविड सेंटर बऱ्याक पडटात। पूण आमच्या फातोड्डा फकत एक कोविड सेंटर आसा आनी तोय बी 30 बेडेड आनी फातोड्डा इंडोर स्टेडियमार आसा। मडगांव म्युनिसिपालिटीचो चीफ ऑफिसर आग्नेलो फेर्नांदीस हाणें एक निर्णय घेतलेलो आनी थारायिल्लें की नावेली परिकार इंडोर स्टेडियम तशेंच फातोड्डा नेहरू स्टेडियमार कोविड सेंटर ओपन करतलो म्हूण। तशेंच एका NGOन 50 कार्डबोर्डाच्यो बॅडो डोनेट केल्ल्यो, पूण अजूनय कांयच जायना। आयज मडगांव BJPचो मंडलाचो जनरल सेक्रेटरी नवीन पै रायकार हाणें आयज गोवा फॉरवर्ड प्रेसिडेंट विजय सरदेसाई तशेंच मडगांवचो आमदार आनी एक्स CM दिगंबर कामत हांकां क्रिटिसायज केले। ते म्हणटात हे दोगांय कोविड सेंटराचेर पॉलिटिक्स करतात आनी कोविड सेंटर येवपाक दिनात म्हूण। तशेंच ताणें मागलां मडगांव आनी फातोड्डा हे कोविड सेंटर बेगीनूच ओपन करचें म्हूण। 27 मायाचेर आमच्या मडगांवचो मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचो नवो चेअरपर्सन वेंचून काडपाची वेंचणूक जातली सकाळच्या 11 वरांचेर। नुवेंचो आमदार विल्फ्रेड डिसा बाबाशान हाणें नुवें मायंदूस पब्लिक इस्कॉलान एक नवो कोविड वॅक्सिनेशन सेंटर ओपन केला। 40 आनी 5 वर्सांचे वयर लोकांक कोविड वॅक्सिन दिवपाक येतलें। सालसेताच्या लोकांनी हाचो उपयोग करचो आनी बेगीनूच वॅक्सिन घेवचें म्हूण ताणें मागलां। सायक्लोनाक लागून आयजूय सालसेत भागांत जायते कडेनी घसघश्यांनी पावस पडलो। आयज कुडतोरी विलेजीन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान पावर रिस्टोर केलो। सालसेत भागांतली कोविड डिटेल्स अपडेट आतां आमकां मेळना कित्याक हेल्थ डिपार्टमेंटान ती बंद केल्या। सो डिटेल्स विलेज वायज अपडेट आमचे लागीं ना। ही जाली सालसेताची आयची अपडेट।